जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान होय आमकां सैत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान जीवसार पडून मेळटा ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां सैत मेळटा। मार्कूचें शुभ वर्तमान। थंयचे भायर सरून ते गालिल्यांतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतोच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत करतलो। पूण तो सांगतालो ते सोजमूंक नात आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले। ते कफरनाहूम पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण ते वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले। तेन्ना बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो। मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात। देवाचें उतर हें।